नमस्कार. डिबेटच्या ह्या आयचे भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रश्न हा पणजे निवडणुकीचो. निवडणूक खंय तरी निमणे टप्प्या भितर पावल्या, प्रचार निमणे सप्तका भितर पावला. कोण खंय आसा, कोणाचें वजन कितलें आसा हाजेर आमी भासाभास करतले. आनी ह्या खातीर हांवें आनी तिसरो आनी पॅनलिस्ट हाडला. फक्त दोनूच पॅनलिस्ट हाडल्यात जे दोन पक्षाक रिप्रेझेंट करतात. पयले आसात जे विरोधी पक्षाक रिप्रेझेंट करतात ते काँग्रेसीचे म्हणयारे सुनीलबाब कोटणकार. स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात तुमचे बरोबर भाजपाचे सिंपथायझर, समर्थक आनी पणजेकार मनोजबाब जोशी. स्वागत. हांव सुनील सुरवात तुजे वयल्यान करता. सगळे जाण म्हणटात की तुमगेलो आवाज तितलो बरो ना म्हणून. कितें तुजी एनालिसीस कितें? आवाज जाय तितलो ना, कमी आसा, कितें आहा? म्हाका तरी दिसना. सगळे जाण म्हणटा पयलीं सगळे कोण ते तुवें क्लॅरिफाय करचें. हय. कित्याक आवाज करपाचो म्हण कितें घेवन हातान दोल वाजोवपाक जाय आनी आवाज करूंक जाय. आमचे कार्यकर्ते कॅम्पेनिंग करता. कॅन्डिडेटाची आमच्या परफेक्ट कॅम्पेनिंग चालू आसा. आनी मोर दॅन तुमी म्हणटा आवाज ना हांगा पणजे सारके जाग्यार आवाज करपाची गरज ना. पीपल आर सफरींग, पीपल आर अवेर वॉट हॅज गॉन रॉंग, आनी वी हॅव अवर कॅन्डिडेट हॅज डन लॉट ऑफ थिंग्स as a mayor of this city, and our candidate has promised them a lot of things, and as a party we will see to that those promises are fulfilled. So we are very hopeful. I don't completely disagree ki awaz na, we are doing a good job. Okay, I'll come back to those detailed points. तो म्हणटा आवाज आसा तांचोय बी, ढोल वाजोवपाची गरज ना. तुमची कितें हा परिस्थिती? कितें काय सामकी तुमी कॉन्फिडंट, ओव्हर कॉन्फिडंट जावन बसल्यात? ओव्हर कॉन्फिडंटचो प्रश्न हा, पूण सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की सिद्धार्थ कुंकळकार जिखून आयलो इज ए कॉन्फिडन्स काय ओव्हर कॉन्फिडन्स? ना, यू कॅन से एनीथिंग बिकॉज न्ही सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार तशेंच दिश्टी पडटा. कारण काँग्रेसचो कॅन्डिडेट ना खंय दिश्टी पडना, ना ताजे बरोबर कोण कार्यकर्ते भोंवले दिश्टी पडना, ना काँग्रेस पार्टी ताजे बरोबर ना. अनफॉर्च्युनेटली ही एक वायट गजाल. कारण एक इलेक्शन जातना एक हेल्थी इलेक्शन जावचें अशें खंयचे डेमोक्रेसी मानपी मनशाक दिसता. पूण हांगासर ही सामकी वन सायडेड फायट अशी जाल्ली आसा आज. अशें दुर्दैवान म्हणचें पडटा. वन सायडेड फायट म्हाका तरी दिसना. तुमकां बीजेपीचे समर्थक आसलेले जोशी बाब जो ओव्हर कॉन्फिडन्सूच बीजेपी दाखयता, तो ओव्हर कॉन्फिडन्स हांव एक्सेप्ट करतलो आसलो जर तांच्यांनी लास्ट 20 वर्सां तांच्या आमदारान पणजेक कितें तरी केल्लें जाल्यार. 20 वर्सां तुमी पणजे खातीर कांयच करिनासतना फक्त तुमी रुलींग पक्षाचो तुमचो कॅन्डिडेट म्हणून जर तुमी इतले ओव्हर कॉन्फिडंट जाल्यार आय थिंक यू शूड डू अ इंट्रोस्पेक्शन इनटू इट. तो म्हणटा की दिस इज अ रेफरंडम ऑन मनोहर पर्रीकर टेन्युअर ऑफ 2 decades. तुम्ही ताजे कडेन तशेंच पळयतात? ना, हांव तशें पळयना. कित्याक सरकारान कितलें कार्य केलां आनी कितलें कार्य करूं ना हो एक वादाचो मुद्दो आनी हाजेर एक वेगळो डिबेट जावंक शकता. पूण सद्याची परिस्थिती जेन्ना इलेक्शनाक खंयची पार्टी समोर वता तेन्ना ती पार्टी एक युनायटेड आसची पडटा. अशें आयकल्लें आमी की बीजेपी भितरूच खूब दुफळी आसा, खूब जाणांक सिद्धार्थाक तिकेट दिल्ली आवडुना अशें आनी कितें म्हणून. आसतूय हांव नकळो, हांव पार्टी भितरलो मनीस न्हय. पूण एक दिसता की सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते लायनीन काम करतात, सगळे बीजेपीचे सपोर्टर बऱ्यापैकी लायनीन काम करतात आनी तशें काम काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा कडल्यान जावं पार्टी कडल्यान जाल्लें दिश्टी पडना. सो जेन्ना हे दोनूय मुद्दे अशेच आमने सामने येतात आनी आमी कॉन्ट्रास्ट दाखयतात, हें करतात, ते कितें यू आर बँकिंग ऑन सायलंट वोट्स? कारण ते म्हणटात की आमचे म्हाका खबर आसता प्रमाण तांचे अरावंड 750 कार्यकर्ते दर दिसाक घरोघर प्रचार करतात. आय विल दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग की तांचे 750 कार्यकर्ते घरोघर प्रचार करता. म्हाका दिसता 750 कार्यकर्त्यांनी पयलीं तर एक प्रश्न स्वताक विचारूंक जाय की आमचे आतांचे कॅन्डिडेटान जो नंबर 2 पोझिशनाचेर आसलो पयल्या आमदाराचे कार्यकाळान आनी पयलींच्या आमदारान लास्ट निमाणे फाटल्या 20 वर्सांक कितें केलां तें आनी त्या 750 कार्यकर्त्यांनी गोंयचे पणजेच्या लोकांक उत्तर दिवपाक जाय. दुसरो प्रश्न जो मुद्दो जो जोशी बाबान मांडलो की काँग्रेसी भितर फूट आसा, काँग्रेसी भितर एकवट ना, एक आर्टिफिशियल हांव पळयता डेली म्हाका मजा येता तें पळोवन अम्युजमेंट इट अम्युजिंग की तुमी एक आर्टिफिशियल वातावरण तयार करतात. काँग्रेस एकठांय ना, काँग्रेसीचे सगळे फुटा, हाजें तोंड येता. तुमकां हांव आतां आय कॅन चॅलेंज यू रायट नाव, यू कम विथ मी आफ्टर दीस डिबेट. आय विल शो यू सो मेनी वर्ड वायज आय कॅन टेक यू बिकॉज आय एम हॅविंग डिटेल्स ऑन माय मोबाईल. I will take you word by then. I will show you our party workers working and campaigning over there. If I don't show you, I will resign on the spot as a spokesperson of the party. हांगा बसून हांव फॉल्स स्टेटमेंट करना. जर आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते हांव तुमकां आतां रायट नाव विदिन हाफ एन आवर जर तुमकां फिल्डार दाखयता. पण एक गजाल खरी की पणजे तुमचे कडेन संघटना नाशिल्ली, ही गजाल खरी. आनी ह्या खातीर काँग्रेसीच्या गोंयभरच्या कार्यकर्त्याक पणजे येवन काम करचें पडटा. पणजे संघटना आमची नासली हें आमी हाजे पयलीं
अग्री केल्या पणजे संघटना नासली म्हणून आमचे पणजेचे खुबशे जाण आमचे PCCचेर आसतले DCCचेर आसतले पण आमचो पणजे फूल फ्लेज्ड ब्लॉक नासलो in existence for some reasons. N number of reasons are there. Block president was there, and some few other members were quite active, but not a very full-fledged, very strong block. But that doesn't mean we didn't have party workers from Panjim. There were so many people who were on PCC. कितलेशेच कार्यकर्ते असले, DCCचे असले, युथ काँग्रेसीचे असले, NSUIचे असले. आणि म्हाका तरी दिसना की तुम्ही म्हणूंक शकता की तुम्ही 500 लोक हाडटले तुम्ही हाडल्यार ते चलता तुम्ही तुमचे इंडिपेंडंट सुद्दां आमदारांक तुम्ही मिनिस्टर केल्या तांकां हाडून ती सगळे ते चित्रां फुडें उबी करतात तुम्ही तुमचे तर चलता आनी आमचे जर दुसरे जर शेजारचे मतदारसंघातले कार्यकर्ते आयल्यार तुम्ही म्हणटा तुमचे कडेन कार्यकर्ते ना एकच डिफेंड करतले तुम्ही दुसऱ्या मतदारसंघातले आणि अख्ख्या गोंयचे आणि अख्ख्या इंडियाचे जरी कार्यकर्ते आले तरी कांयच फरक पडना कारण प्रत्येक पार्टी आपापले कार्यकर्ते सगळीकडे वापरतात जसे भाजपाय वापरता महाराष्ट्राच्या इलेक्शन दिल्लीच्या इलेक्शनाक पासून भाजपान अख्ख्या इंडियाचे कार्यकर्ते वरून तांचे ती पार्टीची एक पार्टीची सिस्टम असता त्याबद्दल हांव कांयच म्हणना सुनिलाक जावं काँग्रेस पार्टी की दुसरेकडे दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएंसीतले वर्कर्स हाडले आनी पणजेन वापरले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना पूण गेल्या इलेक्शनाक म्हणजे हाज्या फाटले पयलीं ते इमिजिएट इलेक्शन जाल्लें ते पार्लमेंट इलेक्शन आशिल्लें जे 2014 जालें त्या इलेक्शनाक एक दारूण परिस्थिती आमी पळयली ती म्हणजे बुथाचेर काँग्रेसचे मनीस नाशिल्ले म्हणजे पणजेन म्हाका दिसता जे बूथ आशिल्ले तातूंतल्या 90% बुथांचेर हांव प्रत्येक बुथार भोंवून पळयतालो एज अ इंडिपेंडंट स्पेक्टेटर असो 90% बुथांचेर काँग्रेसचे पोलिंग एजंट नाशिल्ले आनी तितली एक पार्टीची आज एक विचित्र अवस्था जावन पडिल्ली आसा आनी ताजी जी 2014 अवस्था आशिल्ली ताज्या पेक्षा हलाखीची अवस्था आज जाली अशें म्हाका तरी दिश्टी पडटा एज अ इंडिपेंडंट एक मनीस विचित्र म्हणजे स्थिर नदरेन पळयत जाल्यार की पार्टीची परिस्थिती आज पणजेनी अख्ख्या गोंया भितर बरी ना पार्टी बांदून काडपाची वेळ आसा तांची आनी इलेक्शनाक ऑफकोर्स इलेक्शन रावली एक बरी गजाल कारण आपली स्ट्रेंथ तुम्ही कितें म्हणटात की फॉर तुम्ही जी वन सायडेड बॅटल म्हणटात ती वन सायडेड बॅटल काँग्रेस वीक आसा म्हण जाता काय तुमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा म्हण जाता दोन्ही परिस्थिती आसा काँग्रेस आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा सिद्धार्थ कुंकळकर स्ट्रॉंग आसा अशें म्हाका दिसता प्लस पार्टीचें काम आसा सरकार आसा आनी दुसऱ्या वाटेन तितलीच वायट परिस्थिती काँग्रेस इज डिवायडेड काँग्रेस हॅज नो वर्कर्स अशें आसा ही जी परिस्थिती आसा धरून इवन बाबूश मनसराताचें स्टेटमेंट की आपूण तुगेलो उघडपणान सांगतलो की काँग्रेसीक काम करनाकात तो अशें ताणें ओपनली म्हणला की बीजेपी काम करात म्हणून पण काँग्रेसीक काम करनाकात काँग्रेसीक मत माननाकात हें तो ओपनली उलयता डोंट यू थिंक दीज आर दी थिंग्स विच इज अफेक्टिंग एंड डेंटिंग युअर इमेज पयलीं म्हणल्यार आय विल टॉक ऑन लेंथ ऑन दीस आय विल टेक सम टायम पयलीं म्हणल्यार जशें जोशी बाबान म्हणलें की काँग्रेसची परिस्थिती 2014 आसले ताच्याकून आज वायट जाल्या एका वेळार जोशी बाब म्हणटा की आपूण एक इंडिपेंडंट म्हणून एक पणजेचो सिटीजन म्हणून उलयता एका सायडीन म्हणटा तो आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट सो पयलीं तुमी स्वता क्लियर जावपाक जाय बाबा तुमी इंडिपेंडंट एक सिटीजन म्हणून उलयता काय तुमी भाजपाचे म्हणून उलयता एक विशय जालो तुमी भाजपाचे म्हणून उलयतले तुमकां काँग्रेस वीक दिसतलीच कित्याक सत्तेचो जेन्ना रोख तकलेक चडटा आनी कांयच केल्लें नासता 20 वर्सांक तेन्ना तुमी सत्तेच्या रोखा शिवार आनी आपले ते स्ट्रेंथ दाखोवपा शिवार कांय करूंक शकना कमिंग टू द सेकंड पार्ट तुम्ही आता म्हणते की खंयचो आमचो पार्टीचो आमदार ना ताणें काँग्रेसीक काम करचो ना म्हणला किंवा बीजेपीक काम करतलो म्हणला म्हाका तरी दिसता तुम्ही काँग्रेस पार्टीक एप्रिशिएट करूंक जाय सदांच तुम्ही म्हणटा कितें तुमचे लिडर पार्टेकून व्हडले जाता म्हणून फर्स्ट टायम आमचो जो आता प्रेसिडेंट आयला ही इज ट्रायंग टू मेक दीस पार्टी बिगर देन द इंडिविज्युअल the entire organization is working still you are giving undue you are magnifying that one statement or that one issue and you are showing that Congress party is आमको मॅग्निफाय करपाक काय प्रॉब्लेम ना तुम्ही ताका काढून भायर उडयात but till the moment that is a prerogative of the no till the moment he is MLA Congress we are going to ask this question see till the time तुम्ही ताका भायर उडयता की आम्ही बंद करता विचारपाचे till the time he is the Congress MLA I will tell you a simple thing he is the Congress MLA he जशें आमी म्हणटा काँग्रेस इज अ फॅमिली ही हॅज सम आयडियोलॉजी विथ द काँग्रेस पार्टी ही इज देर इन द काँग्रेस पार्टी एज ऑफ नाव so I will not go into his detail but why don't you see the other side of the coin that Congress party is slowly changing itself looking at the public demand people of Goa people of India wanted that organization should be much stronger than the individual and Congress party slowly गोंयान तरी आज म्हाका दिसता पक्षाच्या कार्यकर्त्याक आनी पक्षाक इंडिविज्युअलाकून चड महत्व दिता आनी त्या डिरेक्शनान फुडें सरता इट विल टेक अस सम टायम बट वी आर डेफिनेटली ना आमी 2014 कून आज आमी बरे पोझिशनान आसा आनी 17 पर्यंत पावता आसतना आमी हाज्याकून आनी बरे पोझिशनान आसता म्हाका एक गजाल सांग तुम्ही हे इलेक्शन म्हळ्यार मनोहर पर्रीकाराच्या कारकिर्दीचो रेफरंडम म्हणून पळयतात अजिबात ना
मागीर कितें म्हण तुमचे खातीर कितें तुमचे खातीर आमचे- सुरेंद्रान फाटली अडेच वर्सां भितर 2 वर्सां आमचे भितर मेयर म्हणून काम आमचे केलें खातीर कितें म्हणून पळयता आमचे खातीर हे इलेक्शन बाब मनोहर पर्रीकाराचे 20 वर्साचे कार्यकाळाचो रिफरंडम अजिबात न्ही. आमचे खातीर हे इलेक्शन म्हणल्यार एक अटेम्प्ट पणजे वांटोवपाचो, पणजेक सेव करपाचो. पणजी सिटी जिका हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू आसा हे सिटीक, हो सिटीक खंयच्याय परिस्थितीन वांटोवपाचो प्रयत्न जावन आसा. कित्याक आज हे सिटीची परिस्थिती, पणजेची परिस्थिती खूब बिकट जावन आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गार्बेजीचो प्रॉब्लम कितलो सिरियस आसा. गार्बेजीची आज परिस्थिती सिटीन कितें आसा. सांतिनेज क्रीक जी आमी म्हणटा, दॅट कुड हॅव बीन मेड अ वर्ल्ड क्लास एरिया एज फार एज टुरिजम एंड अदर सीन्स आर कन्सर्न. ताजी परिस्थिती खबर आसा. आमकां रस्त्यांची परिस्थिती खबर आसा. ट्रॅफिक कंजेशनाची परिस्थिती खबर आसा. कजिनो खातीर ट्रॅफिकाचे आनी दुसरे त्रास जाता ताजी परिस्थिती खबर आसा. मांडोवी रिवर जी पोल्यूट जाल्या ताजी परिस्थिती खबर आसा. आनी ही सगळ्यो ज्यो मला लेक, मळ्यांतली लेक, मळ्यांतलो मार्केट कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती आमकां खबर आसा. आनी हे जे सगळे प्रोजेक्ट चालीक लावपाक जे काँग्रेसचे JNNURM हे स्किमीचे अंडर 314 कोटी सँक्शन जाल्ले, जे बाब सुरेन फुर्तानाचे एटेम्प्ट्सा खातीर सँक्शन करून ताणें घेतलेले. आनी तेन्ना CCPन रेझोल्युशन घेवन GSIDCक दिल्ले. आनी GSIDCचो चेअरमॅन तेन्नाचो मुख्यमंत्री आनी आमदार पणजेचो एकूच मनीस आसलो. आनी इतलें जावन तें जेन्ना जावना, ती परिस्थिती परत उद्भवची न्हय आनी आमची पणजे वाटोवची हो आमचो प्रयत्न जाला. हे सगळे इश्यू जे ताणें लिस्ट आउट केले, हे सगळे इश्यू तुमचे अगेन्स्ट वचचे ना? हय, सगळ्यात पयलो म्हणजे सुनिलाक म्हाका एक सांगन दिसता, हांव BJP स्पोक्समॅन म्हूण हांगा ना. हय. तुमकां हांवें पयलेंच क्लियर केलां. आय एम हियर एज अ इंडिपेंडंट सिटीजन ऑफ पणजे, जो पणजेन जाला, पणजेन वाडला आनी पणजेनूच मरतलो, असलो पणजेतलो आनी पणजे खातीर वावुरपी असो एक सिटीजन तुमच्या समोर बसला. येस, आय एम प्राऊड टू से आय एम सिंपथायझर अँड फुल सपोर्टर ऑफ सिद्धार्थ कोकळकार अँड BJP. येस, सो हांवें जे बदल स्टेटमेंट केल्या ते सिद्धार्थ कोकळकाराक ते BJP म्हूण न्हय, तर एक सिंपथायझर ऑफ BJP अँड सिंपथायझर ऑफ सपोर्टर ऑफ सिद्धार्थ कोकळकार. दुसरो पॉयंट ताणें काडलो की पार्टी 20 वर्सां पणजेन राज्य करता म्हणून. पार्टी 20 वर्सां पणजेन राज्य करिना. पार्टी 2012 सत्तेर आयल्या, म्हणजे 2.5 वर्सां जाल्या न्ही ती पार्टीक सत्तेर येवन. जर कित्या बद्दल तुमकां इश्यू कळपाचेच आसा, पणजे वांटोवपाक आयला म्हणून सुनिलान. पणजे वांटोवपाक इतल्या वर्सां जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें तेन्ना गार्बेज इश्यू नाशिल्लो, तेन्ना ट्रॅफिकचो इश्यू नाशिल्लो, खंयचो इश्यू नाशिल्लो. जो पणजेन आज इश्यू आसा तो खंयचो इश्यू काँग्रेस सरकार आसतना, दिगंबर कामत सरकार आसतना, राणे सरकार आसतना हे सगळे इश्यू तितलेच जिवंत आशिल्ले, हाज्या पेक्षा आनीक उग्र रूप धारण करून आशिल्ले. त्या इश्यूचेर काँग्रेसीन तेन्नाय कांयच केलें ना. त्या खातीर पणजेकारांनी काँग्रेसीक ताजी जांची जागा त्या त्या वेळार दाखोवन दिल्ली आसा. कारण काँग्रेसीन केन्नाच पणजे खातीर म्हूण केन्नाच कांय केलें ना. हे इश्यू तुमी तुमचे विरुद्ध वतले म्हणनात? ना, ह्या इश्यू विरुद्ध वचपाचो प्रश्नूच येना. कारण ह्या इश्यू सक्सेसफुली टॅकल करपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आसा. आतां लास्ट टायमूय हांवें आनी एका खंयच्या हातून सांगिल्लें की येस, ह्या खेपे मनोहर पर्रीकारान गेल्या 2.5 वर्सांक पणजेंतले म्हणजे जें ताणें कार्य पणजे खातीर केलें फर्स्ट टर्मान 2001 ते 2005 जेन्ना तो CM जालो, ते काँग्रेसीन इतल्या वर्सांक गोंयचें राज्य करून केन्नाच करूंक पावूंक नाशिल्लें. सांगूंक शकता स्पेसिफीक कितें केलें तें? पणजेचो टोटल कायापालट केलो. पणजे हांव रावपी मनीस, जी पणजेन येता आसतनाच जेन्ना पणजे भितर येता आसतनाच आज तुका इतले सुंदर दिसता पणजे. गाणी मारता पणजेन भितर सरता. पणजेन घाणी मारता हाका सुंदर दिसता. हाका जर पणजेन घाणी मारता जरूर. पणजेन हांवूय मळ्यान रावता, मळ्यान घाणी मारता. पूण ह्या मळ्यान घाणी मारपाक पणजेन घाणी मारपाक जर BJP रिस्पॉन्सिबल आहा, ताज्या पेक्षा 3 पटीन 4 पटीन चड काँग्रेस रिस्पॉन्सिबल आहा अशें म्हाका दिसता. कारण काँग्रेसीन जे मूळ घालपाक आशिल्लें इतल्या वर्सांनी, काँग्रेसीन जे हाजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे मूळ घालपाक आशिल्लें तें घालेना. तशें जाल्यार तुमकां काँग्रेस एक मिनिट, आय डू नॉट डिस्टर्ब यू सुनील, आय एम सॉरी. सो काँग्रेसचीच म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आसा, सत्तेर आसा इतल्या वर्सां. आतां पणजेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जे कोणाचे सत्तेर आसा जाल्यार काँग्रेसचेच आसा. गार्बेज इश्यू जर सक्सेसफुली सेटल करपाक जाय जाल्यार काँग्रेसचे त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान करपाचो. बाबुशाचे पॅनल सत्तेर आसा. बाबूश कोणाचो MLA? BJPचो न्हय, आमचो. बाबूश काँग्रेसीचो MLA. तो बाबूश आज ओग्गी बसलेलो आसा. त्या बाबुशान सरळ सांगला आपूण काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटचे तोंड पासून पळोवचो ना म्हणून. जावं आपूण जेन्ना एक पार्टीचो MLA ओपन चॅलेंज दिता पार्टीक आनी पार्टी ताजेर कांयच करूं शकना, ती पार्टी एकत्रीत